नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या रेवकारां गौरीश पुरवणकर आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. दिसा उजवाडाक समाज वावुरपी रामा काणकोणकराचेर जाल्लो जीव घेणो हल्लो ह्या प्रकरणात 5 जाणांक केली अटक. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताची माहिती. अकोला वाठारात बस आणि टँकरामदी भिरांकूळ अपघात. दोगांक जाग्यारूच मरण जाल्यार 5 जाण गंभीर जखमी. पुलिसांनी केलो अपघाताचो पंचनामो. फुडलो तपास चालू. कोडार IIT आड थाराव घेवपा खातीर खासा ग्रामसभेचे करचे आयोजन. गटविकास अधिकारी आणि सरपंचाक थळाव्यांचे निवेदन. IIT आड मंत्री तवडकराकूय निवेदन केले सादर. मंत्रीपद आपल्याक नाकाच आशिल्ले केंद्राच्या आदेशा खातीरूच स्विकारले मंत्रीपद. मंत्रीपदाच्या राजीनाम्याविशीं बातमी आयल्या उपरांत 4 दिसांनी मंत्री तवडकरान दिले स्पश्टीकरण. गोंयांत खासगी विद्यापिठांक येवकार. खासगी विद्यापिठां आयली जाल्यार गोंयचे विद्यार्थी आनी सरकाराकूय जातलो फायदो, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. पारूल विद्यापिठाचे केले उक्तावण. ओमकार हत्ती पावलो तांबोशा. शेतांची केली नासधूस. लोकांमदी पातळ्या भिरांत. हत्तीक धरून महाराष्ट्राच्या दोंगराळ भागात सोडचे थळाव्यांची मागणी. आणि आता खबरो विस्तारांत. समाज वावुरपी रामा काणकोणकराचेर जाल्ल्या हल्ल्या प्रकरणात पुलिसांनी 5 जाणांक अटक केली जाल्यार एकल्याचो सोद चालू आसा अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्तान दिली. अटक केल्ल्या मदीं एंथनी नदार, फ्रांसीस नदार, मिंगेल आवराजो, मनीष हडफडकर हांचे सयत खापो गुन्यांवकार सुरेश नायकाचो आस्पाव आसा. समाज वावुरपी रामा काणकोणकार हाचे बिरेस्ताराक 18 सप्टेंबराक दनपारा कारंजाई वाठारांत 6 जाणांनी जीव घेणो हल्लो केलो. हल्लेखोरांनी मारपेट करचे खातीर रामाच्या तोंडाक शेण सारयले. त्या उपरांत ताका गोंयचो राखणदार जावपाक जाय अशें विचारून एतिश्ट बडयलो. तसोच ताका मारपाक केबलाचो वापर केल्लो. सध्या ताचे GMCत उपचार सुरू आसा. हे संबंधी रितसर कागाळ केल्या उपरांत उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी 4 पंगड तयार करून तांचो सोद घेवपाक सुरवात केली. पुलिसांनी घडणूक सुवाते वयल्यान हल्लो करपा खातीर वापरिल्ले केबल आनी हेर वस्तू जप्त केल्यात. चाकू आनी पिस्तूल अजून पुलिसांक मेळूंक ना. मजगतीं हो प्रकार घडणुकेच्या सुवाते वयल्यान CCTV कैद जाला. CCTVच्या आदारा वयल्यान एंथनी नदार, फ्रांसीस नदार, मिंगेल आरवाजो, मनीष हडफडकार हाचे सयत खापो गुन्यांवकार सुरेश नायकाक अटक करपाक पुलिसांक येस मेळ्ळें. तशेंच एकल्याचो सोद सुरू आसा अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिली. आता सेम केसीचो रिव्ह्यू जो आसा पळय तो आत्तां घेतालो SP कडेन. SP सांगला की त्या 6 जाण लोक कोण तरी आशिल्ले जाल्यार 5 जाणांक तांच्यांनी अरेस्ट केला आनी तांकां भितरूय उडयला. आनी भितरूय सांगला की अशा पद्दतीचे गुंडागर्दी जे आसा केन्ना टॉलरेट करतना कोणूय आसूनी ते आनी कोणाय खातीर आसूनी सगळी चवकशी केल्या उपरांत जस्ट आत्तां म्हणजे पुलीस इन्क्वायरी करीत आसा पूर्ण त्या केसीचेर. पण उरलेलो एकटो जाण आसा पयलीं तेकाय बी जाता तितके बेगीन अरेस्ट करतले. जाता तितके बेगीन भितर भितर केसीची डिटेलान चवकशी जी आहा पळय ती इन्फॉर्म करपाक सांगलें. इन्क्वायरी एक्टर्नीच गोईंग ऑन. भितर तुरंत पुलिसांनी प्रॉम्प्टली एक्शन घेवन 5 जाणांक धरलेले आसा. उरलेलो एकटो आहा ताका जाता तितके बेगीन अरेस्ट करता. अभी 5 एक्यूज मिल गए हैं. हम जब से इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था तब से हमारी टीमें मल्टीपल काम कर रही थी इस पर. SDPO पणजी पर्सनली इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी पोस्ट किया था ट्विटर पे. और मल्टीपल टीम्स से अलग अलग जगह जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती थी काम किया. पहले आइडेंटिफाई किया क्योंकि आइडेंटिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट था कि कौन लोग हैं. तो CCTV कैमरा फुटेज जो कि मीडिया के पास भी पब्लिक में अवेलेबल है उसके बेसिस पे और भी हमारे जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन अक्यूज्ड है. उसके बाद धीरे धीरे उनको ढूंढने के लिए हमने टीम्स बनाई जो भी उनके नॉन एड्रेसेज हैं, वेयर अबाउट्स हैं. तो वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो फिर कुछ अक्यूज हमको पता चला कि डोडामार की तरफ हो सकते हैं. तो वहाँ पे हमने एक स्पेशल टीम बना के भेजी. तो वहाँ बस स्टैंड एरिया में हमको एक रेस्टोरेंट में ये 2 लोग मिले, एंथनी नादर और फ्रांसिस नादर. उसके बाद फिर उनसे पूछताछ की कि बाकी लोग जो साथ में हैं जिनका नाम हमको ऑलरेडी पता था, तो उनसे पूछताछ कि ये लोग कहाँ पे हैं. तो उन्होंने बताया कि शायद किसी रेलवे स्टेशन पे ट्रेन से जाने की प्लानिंग हम लोगों की.
तो ट्रेन रेलवे स्टेशन चेक ऑलरेडी हम कर रहे थे, क्योंकि हमको अंदाजा था कि ट्रेन से जा सकते हैं कहीं इधर उधर। तो रेलवे स्टेशन पे टीम ऑलरेडी डिप्लॉयड थी, तो मडगांव रेलवे स्टेशन पे हमको उसके पास में हमको ये बाकी 3 लोग मिले, जिनका नाम मैंने दिया हुआ है प्रेस नोट में। एक मिंगेल आरुजो है, और बाकी 2 लोगों के नाम आप देख सकते हैं प्रेस नोट। ओके, एनी मोटिव कुछ है? अभी हम उस पर इंटरोगेट करेंगे, उसमें पता चलेगा, अभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। आपल्याक मंत्रीपद नाकाच आशिल्ले, पूण आपले कडेन संघटन कुशळटाय आशिल्ल्या कारणान आपण मंत्री जावचे अशें पक्षाक दिसताले। तशे आदेश दिल्लींतल्यान पक्षश्रेष्ठी कडल्यान आयिल्ले खातीरूच आपणे मंत्रीपद स्विकारले अशें स्पश्टीकरण तवडकरान दिलें। तांकां दिल्ल्या मंत्रीपदा विशीं ते नाराज आशिल्ल्याची बातमी आयल्या उपरांत 4 दिसांनी ताणें स्पश्टीकरण दिलें। अधिवेशनाचे लास्ट दिसा सांगले म्हणटा तुम्ही मुख्यमंत्र्यांनी की आपण नाका मंत्रीपद म्हणून, तरी तुम्ही घेतले, मी तुमकां फोर्सिफुली बी दिला नाही, फोर्सिबिलिटी नाही. पळय, पक्षाक मरे एक संघटनेचो कार्यकर्तो म्हणजे रमेश रोळकाव संघटनेचो म्हणजे संघटन स्किल असा हे सगळे जाणा, तुम्ही जाणा, लक्षात येते. त्यामुळे संघटनेचे स्किल आशिल्लो कार्यकर्तो सभापती असले कारणान तो पक्षाच्या फोरमाचेर बाकी सगळ्यांचेर फ्रंट पेजीर वचून तो काम करूंक शकना. त्यामुळे म्हजें स्किल टॅलंट जे आसा न्ही पक्षाक जाय अशा प्रकारचो आदेश दिल्लीच्यान बाकीच्या सगळ्यांनी आयिल्ल्यामुळे तो मान्य करपाक पडलो. आणि मान्य करूंक जाय. पक्ष सर्वश्रेष्ठ न्ही, पक्ष आतां आमी फुडें वचपाचें. अशी एक चर्चा आसा की तुमकां उपमुख्यमंत्रीपद जाय आसलें अशें. म्हणजे पळय, हांवें सांगलें एक गजाल, हांव मंत्रीच नाका म्हणटा, त्यामुळे उपमुख्यमंत्रीपद मागपाचो विशयच येना न्ही तो. तो विषय घेतले न्ही मंत्रीपद, तुम्ही घेतले. पक्षान आदेश म्हणल्यार पक्षाक जर म्हणजे गरज आसा, जरूरत आसा जाल्यार हांवें घेवपाक करपाक जाय. पण तुका दिला म्हणून कोण काय जळटा अशें दिसता तुका? कांयच ना. हांव सिनियर लीडर आसा, त्यामुळे हो पक्ष संघटन जे आसा न्ही आमीच सोडपाची गरज आसा. आणि त्यामुळे ही जबाबदारी हांव म्हज्यान एज एक सिनियर लीडर संघटनेचो कार्यकर्तो जे आसा न्ही हांव म्हज्यान जाता तितलें आसा न्ही पक्षाची जबाबदारी आसा म्हज्या खांद्याचेर. अन्न आणि वखदां प्रशासनान मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या सामकार आशिल्ल्या बेकायदेशीर आस्थापनाचेर धाड घातली। ह्या आस्थापनाकडे बेकायदेशीर परवाने ना, तशेंच नितळसाण नासतना अन्न शिजयतात, ताका लागून प्रशासनान तांकां दंड घातलो। त्या भायर ही आस्थापना बंद करपाचो आदेश अन्न आणि वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलो। आम्ही सांजचो टूर केला, कित्याक मोस्ट ऑफ द गाडीज आमचे सांजेच चालू असता, म्हणून आम्ही सगळं आमचे फुल टीम आयला आणि आम्ही रावल फॉन्ट सर्कलाकडे इन्स्पेक्शन केले गाड्यांचे. मागीर आम्ही ऑपोजिट रेल्वे स्टेशन थंयसर केले, आनी बिहायंड रेल्वे स्टेशन अँड इट इज नियर फायर स्टेशन, म्हणजे एड्रेस फायर स्टेशन. ऑल दीस गाडाज वर इन्स्पेक्टेड. मोस्ट ऑफ द गाडाज दे डोंट हॅव लायसन्स बिकॉज दे से आमच्याकडे हे ना म्हणटा म्युन्सिपल पंचायत एनओसी ना. आणि आता एक 5 गाड्यांक आमी फायन मारले, कित्याक दे वर टोटली अनहायजिनिक. इतले बुरशे की तांकां आमी सारकेच बंद केल्या, आनी तांकां and we are expecting quick reply from them. म्हणजे तांकां स्टार्ट करपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी सगळें निवळ करचें पडटलें. अनहायजिनीक म्हणजे अक्षरशः तेंच्याकडे कांयच ना, सगळे प्लास्टिकचे हे लायिल्ले असतात तेंच्यांनी. टेम्पररी आसा. गाडे फुडल्यान आसा, फाटल्यान सारखे फूल फ्लेश रेस्टॉरंट चलयता. नो वॉटर सप्लाय, टॅप कनेक्शन ना, वॉशिंग सिस्टम ना, म्हणजे खावपाची सारकी मानसुकीच ना. इट इज व्हेरी डर्टी. रॅट्स ऑल्सो आर सीन मुव्हिंग हियर अँड देर, आणि आमकां ताका लागून बंद करचेच पडलें. कितें अजिनोमोटो बीन कितें मेळ्ळो थोडे? अजिनोमोटो, फूड कलर्स, न्यूजपेपर हे सारखे फूल फ्लेश चालू आसा. गोंयांत खाजगी विद्यापीठां येवपाक जाय। खाजगी विद्यापीठां आयली जाल्यार गोंयच्या विद्यार्थ्यांक दर्जेदार शिक्षण मेळटलें, तशेंच खाजगी विद्यार्थ्यांक आनी खाजगी विद्यापीठाक लागून गोंयांत आर्थीक लाभूय जातलो म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। गोंयचे पयले खाजगी विद्यापीठ पारुलच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो। पारुल विद्यापीठांत 509 विद्यार्थी प्रवेश घेतला, हातूंतले 75% विद्यार्थी गोंयकार आसात। वेगवेगळ्या 13 अभ्यासक्रमांत हे विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेतात। पयले खाजगी विद्यापीठ सुरू जालेले आसा आनी 2 खाजगी विद्यापीठांक रोखडीच मान्यताय दितले म्हणूनय मुख्यमंत्र्यान सांगलें। इकॉनॉमीक रिवायवल जाता हे एक खूब व्हड गजाल आसा. म्हाका दिसता की इन फ्युचर म्हणजे दीस इज आयचो दीस हो गोंयांतलो मोलाचो दीस म्हणपाक काय हरकत ना. ज्या दिसा पयल्या प्रायवेट युनिवर्सिटी कॅम्पसाचो म्हज्या हस्ते इनॉग्रेशन जालो. इन फ्युचर आमच्या गोंयांत आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे फिजिओथेरपिस्ट, फार्मासिस्ट, IT, कॉम्प्युटर असे खूब भुरगे जे हांगासल्यान ग्लोबली वतले, जे एंटरप्रिनर्स जातले आणि गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात एक स्टार्टअप आणि इनोव्हेशन हाजोय हब
हेल्थ सेक्टरांतली शॉर्टेज आशिल्ली ती फुलफील जातली आनी गोंयांतले भुरगे इंडियांत आनी ग्लोबली ह्या सेक्टरांत वेगवेगळे कडेन वतले तांकां ही संद तांच्यांनी मेळोवन दिली. म्हाका दिसता हांव परत एकदां गोंय सरकारच्या वतीन पारुल युनिवर्सिटी मॅनेजमेंट हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. उरलेल्योय सेटअप ज्यो युनिवर्सिटीज जावपाच्यो आसा तांकांय बी लोकांनी सहकार्य करचें आनी सातत्यात हें जर करीत जाल्यार जेचो इन लॉंग रन इम्पॅक्ट हांव मुद्दामून कित्याक सांगता, फुडल्या 50 वर्सांनी म्हणजे आमकां हेजो इम्पॅक्ट कितें पळय न्ही हो गोंयांत दिसून येतलो. 2 युनिवर्सिटीक परमिशन्स दिल्या. इन फ्युचर आमकां आत्तां आनीक नवीन युनिवर्सिटीक दितले अशें ना, बट तशेंच युनीक कोर्स जर घेवन आयले किंवा नवीन इनोवेटीव कितें आशिल्ली फॉरेन युनिवर्सिटी आसात जाल्यारूच गोंय सरकार विचार करूंक शकता. आतांच्या घडीक आमी ऑल टुगेदर आनीक 2 युनिवर्सिटीक परमिशन्स दिल्ली आसा. इट इज MIT युनिवर्सिटी पुना आणि गणपती युनिवर्सिटी गुजरात अगेन. So we are starting with computer science. This is the first phase. First phase we have made 1 lakh square foot construction. In next 2 years we are making 10 lakhs. So gradually we will start other disciplines also. And we also have plans to come up with institutions which are not in Goa, like medical college. There is no private medical college. So future we will set up hospital, medical colleges, Ayurveda, homeopathical. Just what we have done in Gujarat. तोरशा वाठारात नास धूस करून आता ओमकार हत्ती तांबोशा पावलो. तांबोशा वाठारांतूय हो हत्ती लोकांच्या शेतांची नास धूस करता. हाका लागून तांबोशा वाठारांतल्या लोकांमदीं भयाचें वातावरण पातळ्ळा. प्रशिक्षीत तज्ञ हाडून ह्या हत्तीक महाराष्ट्राच्या दोंगराळ भागार व्हरून सोडचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. दोडामार्गाच्या तिळारी वाठारांतल्यान आयिल्लो ओमकार हत्ती फाटले 3-4 दीस जाले पेडण्या वाठारांत धुमाकूळ घालता. ह्या हत्तीक गोंयांतल्यान दोडामार्गात धांवणोवन घालपाचे यत्न सुरू आसा. ताच्या कळपातल्या हत्तींनी ताका धांवणान घातिल्ल्यानूच ओमकारान पेडण्या वाठारांत राबितो केल्ल्याचे आयकपाक येता. 3 दिसां पयलीं ह्या हत्तीन कडशी मोपा वाठारांतल्या बागायतींचें लुकसाण केल्लें. कडशी मोपा वाठारांत पिकावळींची नासधूस करून हत्ती पयलीं तोरशा गेल्लो, उपरांत आतां तामोशेच्या शेतांचें लुकसाण करता. ह्या हत्तीक धरून महाराष्ट्राच्या दोंगराळ भागात व्हरून सोडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. ड्रोनाच्या माध्यमांतल्यान राना खात्यान ह्या हत्तीचेर नदर दवरल्या. हत्ती सायटीन हांगा राती एंट्रन्स जाला म्हणटाले 2 जांक कितल्यांक तरी, पूण म्हाका दिसता 9:30 धांक हांगा येयला तो. ओके. अख्खे गांव फिरला आनी आतां ते रवींद्र गवंडी हेचे शेतां खातालो. एक 1.5 वर आसलो थंय. ओके. आतां तो भितर गेला, तो दिश्टी पडना आनी ते बाबडे फॉरेस्टाचे संबंध सगळे सायडीन एका हे करून आसात गांवांत येवंक जायना म्हणून. आनी जर आमची एक रिक्वेस्ट आसा हे हांगासरले तोरशा महाराष्ट्रांत धाडटले लॅबोरेटरी, ते लोक महाराष्ट्राचे परतून ताचे खातीर कितें तरी स्टेट लेवलार कितें तरी जावंक जाय. ते डिस्कशन करून कितें एकदां सोल्युशन दिवंक जाय. नाल्यार डेली हे कितें लोकांचे जिवीत आनी कितें जालें जाल्यार मागीर धाडटले जावतले. तेजे खातीर कितें तरी सोल्युशन काडपाचें अशी आमची रिक्वेस्ट आसा. मजगती पेडणेचो उपजिल्लोधिकारी शिवप्रसाद नाईक हे घडणूक थळार पावले. लोकांक पळोवन हत्ती आक्रमक जाता. कोणाचो जीव लेगीत वचपाची शक्यताय आसा. देखून लोकांनी सादूर रावचे अशें आवाहन उपजिल्लोधिकारी शिवप्रसाद नाईक हांणी केलें. एक्शन आमचें काम चालू आसा न्ही आनी आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें आसा ताजे इनिशिएटीव घेतल्यान ताका पुशअप करतले. एक 2दा पुशअप केल्लोय ताका, पण फक्त ते सायड ते म्हणटात की ते सायडीच्यान ताका परत धांवणून हे सायडीक घालो म्हणून तो उरलो. आयची विजीट कित्या खातीर लोक हांगा डिस्टर्ब करतात. सपोज जर तो व्हायलंट जर जालो हत्ती जाल्यार कितें कोणाक तो कसो मारता तो हत्ती ताणें पिक्चरांनी तरी मुवीनी तरी पळयला आसतलें. तो सोडीन धरता जमनी आपडटा पांय दिता वयल्यान. लोक मागीर कंपेन्सेशन सोदतले गव्हर्मेंटा कडेन. It will be the inefficiency of the government, they will say that, because government did not take the proper measures for that. पण हे लोक समजून घेना की आमी थंय दिसप म्हळ्यार सुद्दां हत्ती व्हायलंट जावपाक शकता. These people are trained. They know the body language of the animal. The forest department has the body language खबर आसता तांकां जनावरांची. So they know. We should not disturb them. Even हांव म्हाका येवपाक सोदिनासलो कित्याक फक्त 2-3 कडेन म्हाका 2-3 फावट इन्स्ट्रक्शन दिलें हांवें पुलिसांक. तरी पुलिसांक ते लोक आयकना. पुलिसांक आयकना म्हणून म्हाका हांगा येवचो पडलो. I am of the people. Rest all the job of pushing the elephant in the jungle is their job. They are doing it. Day and night they are on the duty. आता फाटल्या फावटी 17 वर्सां पयलीं हत्ती व्हायलंट जातलो, डिस्टर्ब जातलो. तो डिस्टर्ब जाल्लो हत्ती तो कितें कसो हाटापा येवपाना मागीर. सो ते रिस्क नाका, फुडें कॅज्युअलिटीज कांय नाका. देर शुड नॉट बी एनी लॉस टू द ह्युमन लायफ. So that is what my intention. Because of that intention I came over here so that people get aware of. गोमंतक टीव्ही खातीर तामोशेच्यान निवृत्ती शिरोडकार.
केंद्रीय वेंचणूक आयोग आणि देशाचे मुख्य वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमाराचेर वोट चोरी संदर्भात विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हाणें गंभीर आरोप केले. 2023 कर्नाटकात जाल्ले वेंचणुकेत वोट चोरी जाल्ल्याचो दावो करीत ह्या संदर्भातले कांय पुरावे राहुल गांधीन सादर केले. तशेंच वोट चोरी संदर्भात वेंचणूक आयोगान सप्तका भितर सगळी म्हायती जाहीर करची असो अल्टिमेटम लेगीत राहुल गांधीन दिला. विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी दिल्लीत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत केंद्रीय वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि वेंचणूक आयोगाचेर गंभीर आरोप केले. कर्नाटकात 2023 जाल्ले वेंचणुकीत वोट चोरी जाल्ल्याचो दावो राहुल गांधीन केलो. तशेंच हे संबंधी पुरावे लेगीत तांणी पत्रकार परिशदेत सादर केले. मतदार यादींतल्यान कांय व्यक्तींची नांवां वगळपा खातीर तांच्या वळखीचो वापर भलत्याच व्यक्तीन केल्ल्याचो दावो तांणी केलो. तशेंच हे खातीर राज्या भायले मोबायल क्रमांक OTP खातीर वापरिल्ल्याचोय आरोप राहुल गांधीन केलो. देशात चालू आशिल्ली वोट चोरी कोण करता हे वेंचणूक आयुक्तांक खबर आसा, पूण ते ह्या सगळ्यांक तेंको दिवन तांकां वांटोवपाचो यत्न करता अशें राहुल गांधीचें म्हणणें. हे सगळे घोटाळे कोण करता हाचे विशीं वेंचणूक आयोगान सप्तका भितर म्हायती दिवची, नाजाल्यार वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार घोटाळेबाज आसा हे सिद्ध जातले अशें राहुल गांधीचें म्हणणें. That the Chief Election Commissioner of India is protecting the people who have destroyed Indian democracy. I'm also going to show you the method by which votes are being added and deleted, and I'm going to show you how they are done, how that is done. Aland is constituency in Karnataka. 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes. We don't know the total number of votes that were deleted in Anand in the 23 election. They are much higher than 6,018. But somebody got caught deleting 6,018 votes. And it was caught, like most crimes, by a coincidence. What happened was the booth level officer there noticed that her uncle's vote was deleted. And so she checked who deleted her uncle's vote, and she found that it was a neighbor. पड़ोसी ने अंकल का वोट डिलीट किया था. उसने जाके पड़ोसी से पूछा कि आपने मेरे अंकल का वोट क्यों डिलीट किया. पड़ोसी ने कहा मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो कुछ वोट डिलीट ही नहीं किया. Neither did the person deleting the vote know, nor did the person whose vote was deleted know. Some other force hijacked the process and deleted the vote. 6,018 applications were filed impersonating voters. The people who filed these applications actually never filed them. And we will show you evidence of that on this stage. The filing was done automatically using software. We will show you that. Mobile numbers from outside Karnataka, from different states, and you can see on the map, from different states were used. राहुल गांधीन केल्ले आरोप फटीचे आशिल्ल्याचो दावो वेंचणूक आयोगान केलो. खंयचोय नागरीक कोणाचें मत डिलीट करपाक शकना. नांव डिलीट करचे पयलीं संबंदीत व्यक्तीक ताची बाजू मांडपाची संदी दितात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोडार वाठारात प्रस्तावित IIT थळाव्यांचो विरोध कायम आसा. IIT आड थाराव घेवपा खातीर खासा ग्रामसभेचें आयोजन करपा विशीं फोंडेच्या गटविकास अधिकारी आनी सरपंचाक कोडाराच्या थळाव्यांनी निवेदन सादर केलें. तशेंच थळाव्यांनी कला आनी सांस्कृतीक मंत्री रमेश तवडकर हांची भेट घेतली. मंत्री तवडकर हांकां IIT आड निवेदनूय सादर केलें. पयलीं ते एका कायद्याचेर उलो मारलेलो की आमचे जे ट्रायबल लिडर आसात किंवा बाकीचे एक्टिविस्ट बाकीचे आमदार मंत्री आसा हेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी आमी तांकां वचून मेळटले. तेच प्रमाणे आयज ट्रायबल मिनिस्टर आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर हांकां आमी घरा कडेन मेळपाक गेल्ले आनी ते आमी आमचें निवेदन ताका दिलां. आनीक आमची ज्यो कितें अडचणी आसात
आमचे जे कितें कृती आसा त्यो आमी ताका सांगिल्ल्यो आसा तेच प्रमाणे ताणें आमकां आश्वासन दिलें आसा की आपूण तेजेर अभ्यास करतलो आनी अभ्यास केल्या उपरांत आपूण थंय तो एक विजीट दितलो आमी ताका रिक्वेस्ट केल्लें आसा की एक आमकां तुमी विजीट करून तुमी पळयचें म्हणून आनी त्या प्रमाणे ताणें आश्वासन दिल्लें आसा की आपूण हेजेर विचार करून कितें सांगतलो. सो सीएमा कडेन ब्रेस्तारा नाल्यार शुक्रारा मिटींग आशिल्ली तुमची, कितें अपॉइंटमेंट दिला तुमकां? हे जे आशिल्ले बेस्तार शुक्रार ती एक आमचे जे आनी कोडार गांव आसा, कोडार गांव आमचे विश्राम बाब आसा किंवा सुरेंद्र आसा तेंचे कडेन हे सुभाष रोडकर केल्लें. आतां ते कितें जालां डिटेल तें आमकां कांय खबर ना. अजून पर्यंत तरी सीएमान आमकां अपॉइंटमेंट दिल्लो ना. तवडकरान केन्ना येता म्हटलं हांगासर? पयलीं तेणी पेपर वर्क जे आमी तेजे कडेन दिल्ले आसा सगळे पेपरचे सर्टिफिकेट सगळे दिल्ले आसा तेजे प्रमाणे स्टडी करून मागीर आपूण ते विजीट करता अशें म्हणटा. आमी ताका रिक्वेस्ट केल्ली आसा की तुमी येवन पळयचें अशें म्हणून, कारण पेपर वर्क इज टोटली डिफरंट आनी जेन्ना तो विजीट करतलो तेन्ना ताका तें कळपाक जाय. ताका लागून आमी एक ताका रिक्वेस्ट केल्ली आसा की तुमी येवन पळयचें अशें म्हणून. आता आमी जे मिटिंगेक ठरलेले आमचे एक 2-4 गोष्टी ठरलेल्यो होत्यो. त्या भितर एक अशें आसा विशय की स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा मागोवची म्हणून स्पेशल हे IIT नाका म्हणटा आनी त्या प्रमाणे आमी एक 4 जाण पयलीं आमी सरपंचाक हें निवेदन दिलां आनी सेक्रेटरीक बी सांगलां. तर ताणें आमकां उतर दिलां की आमी फुडल्या म्हयन्याक चड करून आमी घेतले म्हणून ग्रामसभा. तर आमी ताका सांगलां की एका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाय म्हणून, कारण एकूच विशय जो आसा तोच आमी हायलायट जावपाक जाय. म्हणटकीर स्पेशल ग्रामसभा मागोवची असो आमचो मत. त्यानंतर आमी गेले हांगासर BDO ऑफिसान थंय एक कॉपी BDO ऑफिसान आनी ताका सांगलें की ग्रामसभा आमकां स्पेशल ग्रामसभा आपूं जाय. पयलीं करून आमकां ही IIT जो प्रोजेक्ट आसा तो आमकां नाका, त्या खातीर तशें रिजोल्युशन घेवन तें धाडचें अशें आमी सरपंचा कडेन आनी BDO कडेन दोगांय कडेन मागणी केली. भाजपान वचपाच्या आदी मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिल्ली वारी केली. ह्या दिल्ली भोंवडेविशीं जेन्ना पत्रकारांनी ताका प्रश्न केल्लो तेन्ना ताणें बिझनस ट्रिपीक लागून दिल्ली गेल्ल्याचें राजांव दिलें. आतां ताची दिल्ली वारी ह्याच IITच्या बिझनसा खातीर आशिल्ली काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीन उपरासला. कोडार येवपा आशिल्ल्या IIT प्रकल्पाक विरोध करपी थळाव्या लोकांची काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी बेरेस्तारा भेट घेतली. 2016 म्हाका दिसता ते 2 जाण रिजायन जाल्ले. एक तांचो मिनिस्टर आतां आसा पळय तो आनी सोपते. तेन्ना याद करा, तुमकां व्हिडिओ मेळटलो दाबोली एअरपोर्टार. तांकां कोणें विचारलें तुमी खंय वेतात? बिझनस ट्रिपाक वेता म्हणलें. याद करा, याद आसा हे ते बिझनस ट्रीप. ही बिझनस ट्रीप BJPन जितल्या लोकांक पळय विकते घेतले थंय मेलें, कित्याक तांचो प्लॅन व्हडलो आशिल्लो. तो प्लॅन इज बींग रोल्ड डावन की कोण विरोध करतलो. आमचे कडेन कोडार गांवान जमीन घेवपाक जाय, IIT कांय ना, तांकां फक्त पयशे करपाक जाय, रियल एस्टेट. की काँग्रेस पक्षान डेव्हलपमेंट केन्ना ओपोज करना आनी एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशन केन्ना घालूंक सोदतात जाल्यार आमी पासून फुडें येतले सपोर्ट दिवपाक. पूण आमचे गांव काबार करूंक जायना, आमचे दोंगर काबार करूंक जायना आनी आमचे गोंयकाराक कसलो फायदो आसतलो. तुमी येतात हिंगा रान काबार करतले आनी इन्स्टिट्यूट घातले, कोणा फायद्याक? आमचे लोकांक. कित्याक तूं पळय IITचे पॅटर्न कितें हांव स्टडी करतालो. IIT पॅटर्न फकत ऑल इंडिया रँक 50% रिजर्वेशन पासून लोकल स्टेटा दिनात ते. NIT आसा ते NIT आहा ते तांकां दितात ते. आनी नोकरी तूं म्हणटा सगळे मेळटले म्हूण, कांय जाय ना. हिंगा गांव सगळो चेंज जातलो. तुमी आनी आमी भायर सरून पडटले, दुसरे येतले हिंगा आनी देखून आमी लोकां बरोबर आसतले ओपोज करपाक आनी लोकांक हिंगा आमचे गांव सांबाळपाक. आणि आम्ही जी काँग्रेस पार्टी सदांच लोकां बरोबर आसा. तुम्ही केन्नाय अपयात, केन्ना मेचपाक सुद्दां ते येवनी. आमी तुमच्या बरोबर आज जशी पळय काणकोण टू पेडण्याची टीम आयल्या, आमी सदांच ह्या लोकां बरोबर रावतले. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले गांव कोनशांतले